नमस्कार. क्वेश्चन आयज जी तुम्ही मिडिया जमल्या तांकां सगळ्यांक माझो नमस्कार करून एकदा. येता त्या मंगळार दीस 6 वरांचेर आमी आप आदमी पक्षान प्रवेश करपाचो ठरयला आनी तेजे मेन कारण म्हणजे आयज तुम्ही पळयतात की गेली कितलीशींच वर्सां काँग्रेस पार्टी हांगा उरलेना, सत्तेना, पण काँग्रेस पार्टी काय करूंक शकली ना. तेज्या उपरांत आमी बीजेपीचो विकास पळयलो जाल्यार बीजेपी कितें विकास करूंक शकली ना. ह्या कारणास्तव आमकां दिसलें की आमी आप आदमी प्रवेश करचो, कारण आप आदमी एक विजनरी पक्ष आणि तुम्ही पळयतात की आप आदमी जो मुख्यमंत्री आहा बाब केजरीवालजी तेजे विजन आणि ही इज IIT स्टुडंट आणि तेजे विजन पळयत जाल्यार खूब बरें आहा आणि ते आमकां इम्प्रेस जालें आनी बिकॉज ऑफ दॅट विजन आमी आप आदमी प्रवेश करता. आणि आप आदमी प्रवेश करतना मोठ्या संख्येन म्हाका दिसता गोंयांत अजून कोणी प्रवेश करूंक ना. ह्या पद्दतीन आमी 5 ते 6 हजार लोकांच्या उपस्थितीन आमी आप आदमी प्रवेश करतले मंगळार दीस 6 वरांचेर. आणि तुम्ही पळयतात गेली कितकीशींच वर्सां पर्याय मतदारसंघ जर म्हटलो जाल्यार जवळ जवळ 50 वर्सां पर्याय मतदारसंघात काँग्रेसचो आमदार आहा. जवळ जवळ 17.5 वर्सां गोंयचो मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर आहा. पण इतकें जावं नये पर्याय मतदारसंघात किंवा 70 वाठारांत जो विकास जावपाक जाय, जी प्रायमरी नीड्स, जी प्रायमरी गरजो आहात त्यो तातूंत फुलफील जावंक ना. फॉर एग्जाम्पल रस्ते, ज्या रस्त्यान भोंवतात आमी भोंवतात, आमचे वोटर्स भोंवतात, लोक भोंवतात, थंय जर तुमी पळयशात जाल्यार रस्त्यांची सगळी दुर्दशा जाल्ली आहा. ज्या जाग्यार आमी धरण हाडला, जो डॅम म्हणटा अंजुना डॅम, हो खुबशे आमच्या भावा भयणांनी, आमच्या बंधूंनी स्वताचे जागे तांकां दिसले की 70 भर 24 वरां उदक उरचे ह्या हेतून आपले जागे लोकांनी दिले धरणाक. पण उलटे जाले. धरणाक जागे दिवनय आयज प्रत्येक गांवांत जर तुमी पळयशात 70 जावं पर्यंत 70च्या पर्याय वाठारांतले उलयता हांव, पर्याय मतदारसंघातले, जाल्यार 80% गांवांनी आजून उदकाच्यो टँकरी भोंवतात. आणि म्हाजे कडेन लायव्ह कॅसेटी काडलेले तेजे व्हिडिओ खुद्द म्हाज्या गांवांत सुद्दां जालेली जवळ जवळ दिसाक 10 ते 15 टँकरी येतात. मागीर तुमी भिवपाल चलात, भेडशी चलात, देगण्या, शिगण्या, वांत्या चलात, खुद्द पर्यंत चलात. केरीसून म्हाका दिसता पर्ये व्हडले डिस्टन्स ना, एक 5 ते 6 किलोमिटरचे डिस्टन्स. पूण येदो व्हडलो धरण बांदून आमच्या भावांनी तांकां जागे दिल्ले, खास करून आमकां उदक मेळचें 24 वरां, त्या उदकासून लोकांची शेती जावची. आणि जे किसान आहात, आमचे शेतकरी आहात, त्या शेतकऱ्यांक पीक उत्पन्न करपाक मेळचें, पूण उत्पन्न सोडात लोकांक पिवपाक पाणी मेळना. काल तर अक्षरशः सालेली, होंडा, भिवपाली दिसभर उदक नासलें. म्हणजे प्रायमरी जे नेसेसिटीज म्हणटात, प्रायमरी ज्यो गरजा म्हणटा आमी त्योच आजून फुलफील जायना. पाणी जायना, लायट सारकी नासता, रोड नासता. हे जाली पयलो मुद्दो. म्हणजे धरण आमी हाडूनय आमकां उदक मेळना अजून मेरेन. आनी अजून प्रत्येक गांवांनी टँकरचे उदक वांटप चालू आहा. आनी त्यो बी टँकरी कसल्यो करमेल्ल्यो टँकरी पयलींच्यो. ती टँकर जर भरून गांवांत गेली जाल्यार गांवांत पावता म्हणसर ती टँकर अर्दी जाता. दुसरी गोष्ट, पर्यान विकास जाला म्हणटा आमी, डेव्हलपमेंट जाला म्हणटा, जाल्यार कसलोच डेव्हलपमेंट जावंक ना. अजून आमच्या पर्यान एक रवींद्र भवन सारके जे आमी कलाकारांची खाण म्हणटा, कलाकारांक आमच्या 70 कलाकारांची खाण म्हणून ओळखली गेली वयता. पण कलाकारांक जर वाव घेतलो, कलाकारांक जर आमी फुडें व्हरले जाल्यार एक रवींद्र भवना सारकें कितें आसपाक जाय आसलें तें 17.5 वर्सांत कितेंच केल्लें ना. कलाकार चड आमच्या 70 पण कलाची वाव दाखोवपाक तांकां व्यासपीठच मेळोंक ना. तशेंच स्पोर्ट्समॅन एकूय 70 भर आमच्या भुरगे जर फुडें वतले यूथ एज कम्पेर्ड टू अदर, पणजी, म्हापसा आमचे भुरगे जे आहात यूथ ते चड एक्टिव्ह
आणि चड फास्ट असतात. फॉर एक्झाम्पल आमचे जर आमची भुरग्याची जी एनर्जी आहा ती सिटीतल्या भुरग्यांची कडेन नसता. पण आमी खंय कमी पडटा आमचे भुरगे तर तांकां कोचिंग नासता आनी कोच ना आनी तांकां ग्राउंड ना, इंडोर ना, स्टेडियम ना. अशा सत्तरेवर खंय स्विमींग पूल ना भुरगे जर कोचिंग घेतले. अश्यो खुबश्यो सुविधा सत्तरेवर जावंक ना. आनी प्रामुख्याने विशय म्हणजे आयज जे तरणाट्यांक भेडसयतात भुरग्यांचे विशय खूप गंभीर जाल्ल्यात. हांव जेन्ना ऑफिसान बसता जवळ जवळ तेन्ना म्हाजे कडेन सकाळचे 100 ते 150 भुरगे डेली आसतात. जवळ जवळ बीकॉम, एमकॉम, बीएससी आणि एमएससी जाल्ले भुरगे. पोस्टाक कसले येता मल्टीटास्क, एमटीएस, सेक्युरिटी गार्ड आणि होमगार्ड. अरे म्हटले हांवें तुम्ही बीएससी एमएससी जाल्यात, बीकॉम एमकॉम जाल्यात आणि तुम्ही ते जॉबच न्हू म्हाका दिसता सोसायटी अंडर काडले जॉब जाल्यार कॉर्पोरेशनच्या अंडर एमटीएस, सेक्युरिटी गार्ड, परत होमगार्ड ह्या पोस्टाक येता म्हणजे बीएससी जाल्ले भुरगे आणि एमकॉम जाल्ले भुरगे धांवतात. कारण तर तांकां जॉब ना. लॅक ऑफ जॉब नासल्या कारणान भुरगे अस्वस्थ जाल्ल्या. शिकूनय तांचे कडेन जॉब ना. आणि आमच्या पर्य मतदारसंघात विकासच्या नांवाखाली जे उलयतात, विकास म्हणटा इंडस्ट्री हाडल्या, तर इंडस्ट्री इतक्यो पोल्टेड हाडल्यात. मी आतांच पळयलें की नवीनच पेपर मिल म्हणून येयल्या कंपनी, ते खूब फावटी आमी आवाज उठयलो. इतके पोल्टेड प्लांट म्हाका दिसता इतको पोल्टेड प्लांट आसच्या गोंयांत खंय ना. आणि घर वस्तीन हाडून तो प्लांट सोडला. मेन रस्त्याक मेन रोड ताच्यावर सोडला. आमी 4-5 फावटी तेजे स्ट्रायक काडलो. तिची फॅक्टरी 4-5 फावटी बंदय केली. पण स्थानिक आमदारांचो तांकां सपोर्ट आसल्या कारणान ती परत सुरू जाली. हांव म्हणटा तेणी फॅक्टरी हाडच्यो. आमी जर तेच्या जाग्यार आसले जाल्यार आमी निवडून येत आनी आमी निवडून येतले जाल्यार आमी निवडून येयल्या उपरांत पयली गोश्ट प्रामुख्यान करतले ते म्हणजे असल्यो कंपनी पयली बंद करतले आनी ह्या जाग्यार आमी मल्टीनॅशनल कंपनी हाडटले. जेणे करून जर मल्टीनॅशनल कंपनी हाडल्यो जाल्यार एका कंपनीन 4 ते 5 हजार लोक कामाक लागतात. आनी अश्यो मल्टीनॅशनल कंपनी एक 3 जर हाडून सत्तरीन सोडल्यो जाल्यार जॉबाचो विशय सुट्टा. आयज मल्टीनॅशनल कंपनीन एका भुरग्याक 20 ते 25,000 पे करता. असो जर जॉब प्रत्येकाक मेळत तुमकां खबर आसतली पेप्सी कंपनी आहा, कोकोकोला सारकी कंपनी आहा, नेस्ले आहा, खुबश्यो मल्टीनॅशनल कंपनी आहात. आयज थंय जर भुरगे कामाक वचतात 25 ते 30 हजार तांकां पेमेंट आहा. मल्टी टास्क किंवा पेशंट अटेंडन्स किंवा सेक्युरिटी गार्ड वचपाची गरज ना. पूण भुरग्यां कडेन इलाज ना, पर्याय ना म्हणून आयज भुरगे ते पोस्टाक धांवतात. आनी जशें जशें इलेक्शन लागीं येतले तशें तशें म्हाका दिसता ह्यो पेशंट अटेंडन्स, मल्टी टास्क हे जॉब आहात, सेक्युरिटी गार्ड हे जॉब वाडत वयतले. 2,000 जाग्यार 4,000 जातले, 4 जाग्यार 8,000 जातले आनी मागीर तेजे रुपांतर बोगस ऑर्डर जातले. जशें लास्ट 10 वर्सां जाला तेच सेम रुपांतर अंदू जातले. पयलीं 2,000 म्हणून ऑर्डर काडटात, इलेक्शन लागीं पळयलें की 4,000 जाता तेज्यो. जशें इलेक्शन आनी लागीं पावता कोडप पिंडाक घातला की 8,000 जाता आनी 8 दीस उरता तेजे सगळ्यो बोगस ऑर्डर जाता. आनी बोगस ऑर्डर जाले की भुरग्यांक थोडी आशा येता की आपली कामां जातली आनी हे आशेन लोक रावतात आनी त्या पक्षा फाटल्यान लोक आशेन रावतात. लास्ट 2 टर्म अशें जाल्ले आहा. आता तुम्ही आम आदमी पक्षात प्रवेश करपाचो म्हटला. तुम्ही भाजपाचे ज्येष्ठ नेते पर्य मतदारसंघातले. तुम्ही ते 5 ते 6 हजार लोक जमयतले म्हणटात ते भाजपाचे कार्यकर्ते आसतले काय तुमचे समर्थक आसतले? ओके, हांव गेली 10 वर्सां भारतीय जनता पार्टीन काम केलां. आमी पळयलें की भारतीय जनता पार्टीत मनोहर भाई पर्रीकर म्हणून एक व्यक्ती आसलो. जशें आज आम आदमी केजरीवालजीचे जशें विजन आहा तशेंच पर्रीकरचें विजन आसलें. ते विजन पळोवन खंय तरी पार्टीन प्रवेश केल्लो. पण आयज तीच व्यक्ती ना, ती विजन त्या पार्टी कडेन उरोंक ना. पूण आमकां दिसलें की आयज आम आदमी कडेन तें विजन आहा, केजरीवालजी कडेन तें विजन आहा, पूण आयज आमी आम आदमीन प्रवेश केलो. आनी तूं म्हणटा तशें तुमी म्हणटा अशें हांव जेन्ना आपान वयतलो तेन्ना म्हाज्या वांगडा हांव एक बीजेपीचोच मेंबर आसलो, बीजेपीचोच कार्यकर्तो आसलो. साहजिकच म्हाज्या वांगडा येतना ते बीजेपीचे कार्यकर्ते सगळे येतले. बीजेपीचे कार्यकर्ते आसतले, म्हाजे वेलफेअर आसतले, सगळे जाण म्हणून आमी सगळे मेळून प्रवेश करतले.
आता तशें जर बारीक नोट करीत जाल्यार जितले आतां आम आदमीन प्रवेश करतात, सत्य विजय नायक म्हणा किंवा ॲडव्होकेट गणपत गांवकर म्हणा, ताच्या फाटल्यान तुमी आनी तुमी तिगूय जाण आतां भारतीय जनता पक्षाच्या खडेगांत आतां काम करपी अशें असले. पण भारतीय जनता पार्टी सोडपाचें कारण कितें? भारतीय जनता पार्टी सोडपाचें कारण म्हणजे ज्या पद्दतीन पार्टी कडसून आमकां फीडबॅक मेळपाक जाय त्या पद्दतीन आमकां फीडबॅक मेळनालो. पार्टीन आमकां दुर्लक्ष केलें. ज्या पद्दतीन आमच्या युवकांची कामां जावपाक जाय आसली त्या पद्दतीन युवकांची कामां जेन्ना आमी पार्टी लागीं व्हरताले तेन्ना ती कामां जायनाली. आमकां युवक पद्दतीन विचारूंक लागले, पार्टीचे कार्यकर्ते विचारपाक लागले. सिनियर कार्यकर्ते पार्टीत खुबशे सिनियर कार्यकर्ते आहेत. फॉर एक्झाम्पल कविता कासा कितकीशीं वर्सां काम करतात, गेली 30 वर्सां. मागीर ते सुप्रिया केसरकर म्हाका दिसता मोर दॅन 30 इयर्स ते काम करतात. बाप आमचो वासुदेव बरोबा, मागीर महेश तांबडा, मागीर आमचे नारायण नगर, अशे खूब सिनियर कार्यकर्ते आहात, गेली 30 वर्सां काम करतात. तेंच्याच फॅमिलीन जॉब ना जाले. ती येवन आमकां जॉबा बद्दल लता पिळगेकर आहा तेजी चलयो तिना कितकी वर्सां काम करून जे सिनियर कार्यकर्ते आहात तेंच्याच भुरग्यांक काम मेळना जालें. नवीन भुरगे सोडात, हे खंय तर आमकां खटरपाक लागले. तेका लागून आमी चिंतले मनान ही पार्टी आमी सोडून वचपाची. आता तुमच्या बरोबर भाजपान आसलेले ते ज्येष्ठ कार्यकर्ते तुमच्या बरोबर काम करणारे आणि पक्षाचे सक्रिय आसलेले ते कार्यकर्ते पण आम आदमी पक्षात प्रवेश करपाचे आहात? हय, तुमकां मंगळार दीस त्या टायमार तुमकां कळटलें कितके जाण प्रवेश करतले ते तुमकां त्या चित्र दिसता. मंडळाची भाजपा गट समिती जी आसा तेतूंतले कोण पदाधिकारी प्रवेश करपाचे आहात? मंडळाचे म्हणजे कोर कमिटी म्हणटा का मंडळ पर्याय मतदारसंघ भाजपा आम्ही जे काम करता ते बुथांचेर काम करता. आमची जी संघटना आसता ती बुथा वचून आसता. प्रत्येक 55 बुथाचेर भारतीय जनता पार्टीन म्हणून एक दोन लोक काम करताले. ह्या फावटी ते आम्ही वाढून जे 55 बुथाचे 2 लोक काम करताले ते आम्ही 5 केले. आणि ते बूथ कार्यकर्त्यांचे जे पयलींचे दोन आसले ते प्लस आणि 3 आम्ही ऍड केले. आणि ते बूथ मेंबरांची आम्ही मिटिंगे लायली. म्हाका दिसता गेली लास्ट 15 दिसा पयलीं फामाचेर. आणि त्या मिटिंगेक सगळे बुथावयले प्रेझेंट आसले आणि नवीन ऍड केल्ले ते प्रेझेंट आसले. तुम्ही आता भाजपाच्या प्राथमिक सदस्याचा राजीनामा दिला? हांवें कळयला तांकां, पण आयज लेखी धाडला तांकां, ते स्विकार करतले. या संदर्भात कितें भाजपाच्या नेतृत्वाची उलोवप बी जाला? ना, हांवें आयजच दिला तो. आता जेन्ना ॲडव्होकेट गणपत गांवकरान जेन्ना आम आदमी प्रवेश केल्लो तेन्ना लोकां भितून अशें आसलें की गणपत गांवकराक आम आदमीची तिकेट मेळटली. आता तुमी जेन्ना आतां प्रवेश करता म्हणून चिंतल्याक तेन्ना लोक म्हणटा की तुमकां तिकेट मेळटली. सो तुमी तुमच्या दोगां भितून कशें कितें काम करतले? गणपत गांवकर आणि हांव दोगूय ते दिसा तुका सांगचें म्हणजे 1 पॉयंट ऑफ द 2 सायड अशें म्हणटा हरकत ना. कारण गेली 15 वर्सां आमी दोगूय घट फ्रेंड एकठांय काम करता पार्टीचे BJPची. तेकाय थोडी पार्टीची ज्ञाना पटोवंक ना, तो पयलीं भायर सरलो. तेज्या उपरांत हांव भायर सरलो. कामां जायना, जॉब जायना, किंवा पार्टीचे आमकां थोडी गोश्टी पटनासल्यो. आतां गणपत आणि हांव दोगूय फ्रेंड आसल्या कारणान आमी जॉयंटली दोगूय काम करतले. तेज्या भितर कांयच दुबाव ना. तुमचें उलोवप बीन जालां तेंच्या वांगडा? हय. पयलो तुम्ही आम आदमी पक्षात प्रवेश केल्यानंतर मतदारसंघा लागून पयलो तुमचा कार्यक्रम कितें आसतलो? लोकांक मेळटले, कितें संपर्क दौरो बीन कितें करतले, तशें कितें प्रोग्राम बी ठरला तुमचो? पयलो म्हणजे आमचो फाल्यां प्रवेश करतना पयलो आमची जी जाहीर सभा म्हणजे मिटींग आहा फाल्यां मंगळार दीस, ती पयलो आमची सभा मिटींग आसतली. आनी हांव म्हणटा की म्हाका दिसता इलेक्शनाक ज्या टायमार हांव पडला त्या पासून आयज पर्यंत हांव इलेक्शनाक पडलो असो धरीत ना. हांव असो धरून चलता की हांव पर्याचो आमदार, गोंयचो एक मिनिस्टर, हे धरूनच हांव काम करीत आहा. 5 वर्सां हांव काम करीत आहा, लोकांक मेळत आहा. लोकांक ज्या परीन म्हाजे कडेन जाता तितकी हांव मदत करीत आसता. ते मागीर कोणाचें घर कितें मोडलें किंवा कोणाचें टुर्नामेंट आसलें किंवा क्रिकेट असो, फुटबॉल असो, व्हॉलीबॉल असो किंवा आनी खंयच्यो फायनान्शियल हेल्प कोण बरो ना, मेडिकल हेल्प, ही सतत गेली 15 वर्सां आमी करता. इलेक्शनाक निवडून यो अथवा ना निवडून यो, हें आमचें काम रेग्युलर चालू आसता. जे तुमचा आम आदमी पक्षाचा प्रवेश जो कार्यक्रम ठरला त्या कार्यक्रमाक कोण येवपाचे आहात आनी खंय स्थान खंय दिलें? आमचे सालेली नियर काजू फॅक्टरी, थंय आमी
दिल्लीसून आमचे केजरीवालजी येतले, जे मुख्यमंत्री आहेत ते, आणि थंय आमचो प्रोग्राम सेटअप केल्लो आमी. तुमकां अशें दिसना की आतां तुमी गणपत गांवकरूय आसा, तुमी आसा, तिकेट आतां कोणाक मेळटली आम आदमी पक्षाची? ती तुमकां मंगळार दीस कळटली. जे दिसा मुख्यमंत्री येतले त्या दिसा तेंच्या तोंडासून घोशणा चड बरी आमी सांगता. स्पेशल असे तुम्ही आता जॉबा बद्दल उलयले आनी स्पेशल असे जॉब सोडून बाकीचे एक्टिविटीज युथां खातीर अशें तुमचो कितें प्लॅन आउट आसतलो? युथांसाठी म्हटलें जाल्यार हांव आजून पार्टीचो प्रवेश करना, पण हांव युथाक लागून प्रत्येक विकाक आयज सुद्दां म्हाजी सालेली लीग चालू आहा. लास्ट टायम हांवें झरम्या केली लीग. प्रत्येक संडे, प्रत्येक म्हयन्याक प्रत्येक कडेन आमचे टुर्नामेंट, महिला लावन प्रोग्राम. लास्ट टायम पर्या हांवें राज इको फार्माचे डान्स प्रोग्राम केल्लो की कॉम्पिटिशन फक्त पर्ये मतदारसंघा पुरती. हे आमचे कंटिन्यू चालू आसता, केन्नाच बंद ना, आणि हेजे फुडें ते कंटिन्यू चालू उरतले.